Praise God. Praise the Lord. Praise God. आम्ही सुरुवातीच्या मागण्या म्हणूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. मोगळा बापा, याच्या दिसा या संजेच्या वेळार परत आम्ही तुझ्या नावान एकठांय जाल्याव तुझे उतर ऐकूंक आणि शिकोंक. आम्ही कोणी अचानक हांगासर येवंक ना, पूण बापा हे तुझेंच योजन जावन आशिल्लें. तुवें आमकां हर एकल्याकी एक विशेष उद्देशा खातीर वेंचून काडल्यान. आपावणे साबारांक आसा, पूण वेंचून काडिल्ले थोडेच जावन आसात म्हणटा तुझे उतर. वै बापा, आमी तुका वेंचूना, पूण तुवें आमकां वेंचलाय आनी नेमलाय यथेश्ट फळ दिवच्या. बाळता तसले फळ दिवच्या देखून आमी तुका अर्घा दिता. मोगळा पवित्रज्ञा, तू आमचो सहाय्यक जावन आसाय, बुजवणदार आणि मध्यस्थ जावन आसाय. जे दळा कितें मागचे, कशें मागचे आमी नेणाव, ते दळा तू आमच्या तर्फेन बापा लागीं विनंती करताय. हे सेशन तुझ्या नियंत्रणान काण गेल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घा दिता. साध्या आणि सोप्या रितीन समजूंक तुवें येदोळूच आमचे आत्मीक कान आनी दोळे उक्ते केलाय म्हण तुका अर्घा दिता. कसलीच अडकळ अडचण नासतना हे सेशन चलोवन व्हरूंक तुवें आमकां आदर आनी कृपा दिल्ल्या खातीर तुका अर्घा दिता. बापा, हे मागणी करता जेजू क्रिस्ताच्या नावान आणि पवित्र आत्म्याच्या कुमकेन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज गॉड. तर आम्ही आज पॉवर ऑफ इंटरसेशन म्हळ्यार मध्यस्थ प्रार्थना विशयन, ताचें बळ कितलें आसा, ताचो सामर्थ्य कितलें आसा त्या विशयन आमी नियाळ करया. ओके, प्रेज गॉड. इंटरसेशन वा मध्यस्थ प्रार्थना म्हळ्यार हेरां खातीर आमी मागणे करचे. ताचो आमच्या ख्रिस्ती जिवितान एक बळवंत आनी महत्वाचो पात्र जावन आसा.
एक मध्यस्थ प्रार्थना करता तो व्यक्ती देवामध्ये आणि खंयच्या व्यक्ती खातीर या समुदाया खातीर तो मागणे करता तांच्यामध्ये एक ब्रिज वा संको जावन आसा म्हणत. एक आत्मिक झुजारी प्रेयर वॉरियर म्हणतो आम्ही आणि देवाचे राज या संसारान बांधून हाडूंक देवा संगी एक सहवावराडी या पार्टनरशिप करून आसलो एक व्यक्ती जावन आसा. एक इंटरसेसर अनेकल्याच्या तर्फेन मागण्या करता काळोखाचे पदवी नाश करू आणि देवाचे पर्पस या त्याचे उद्देश म्हणजे साल्वासांव भलायकी शांती या संसारान जारी करूंक तो वावरता. प्रेज गॉड. तर आता आम्ही बायबलान साबार दाखले आसा इंटरसेशना विशयी ते एक एक आम्ही काणपळ्या. उत्पत्तीचो ग्रंथ 18वो अध्याय वर्ड 23 to 28. Genesis chapter 18 verse 23 to 28. सगळेच सरसी वचून विचारी लागलो, खोट्या सांगाता नीतिमंतांचोय तू नाश करताय. चिंत्या शहरान 50 नीतिवंत मनीस आसात तर सगळ्या शहराचो तू नाश करतलोय. आणि तांतू असलेल्या 50 नीतिवंत मनशांक लागून ते वाटोवचो नाय. अशें केदींच करी नाका, कित्याक खोट्या सांगाता नीतिवंतांक जीवशी मारल्यार नीतिवंतांक आनी खोट्यांक एका स्तरान लेखले बरी जाता. अशें केदींच करी नाका. सगळ्या संवसाराच्या मनसबीदारान नीतीक पसंत जाल्ले करूंक जाय न्हय. सोरेस्परांमुळे सोदोम शहरान 50 नीतिवंत मनीस म्हाका मेळटी जाल्यार तांचे खातीर सगळें शहर हांव वाटयतलो. अब्रामान जाप दिली, हांव धूळ आनी गोबर तरी सोरेस्परा लागीं अशें उलोवंक धैर्य घेता. 28. चिंत्या 50 नीतिवंत मनशांक 5 जण उणे आसात. ह्या 5 जणांक लागून तू सगळ्या शहराचो नाश करताय. अमृतांजन ना नाही 45 नीतिवंत मनीस मेळटी जाल्यार हांव ताचो नाश करचो ना. Praise God. 23 आता. अमृतांजन विक्सचे डब्बा అది अंगा अनु. Praise God. 23. अब्राहम सर्वस्परासरशी वचून विचारी लागलो, खोट्या सांगाता नीतिवंतांचोय तो नाश करताय गी म्हण. तर हांगा सदोम आनी गोमोराक नाश करूंक सर्वेस्परान योजन केले. पण ताच्या पहिले तो सर्वेस्पर चिंता की हांव अब्राहमाकडे हे विषय डिस्कस करता. अब्राहम त्या लोकां खातीर विनंती करूंक सर्वेस्परा मुखार आयलो आणि तो विचारता, खोट्या सांगाता नीतिवंतांची तू नाश करताय गी. आणि तो विचारता 50 मनशां असला नीतिवंत तू तांचो नाश करचो न्हय गी. अशें विचार 5 उणे करता. 50 तन 45 म्हळ्यार अशें. तशें तो 45 जाणां उणी, मागीर 45 तन 40 जाणां. अशें क्रमेन ताका 10 जाणां म्हणसर येता. 10 जाणांन ती सर्वेस्पराक 10 जाणांय मेळना कोण नीतिवंत आसात त्या सदोम आनी गोमोरा शहरान. ताका 10 जाणी नीतिवंत मनीस मेळना. देखून सर्वेस्पर त्या शहरांचो नाश करता. अब्राहम त्या शहरापासून विनंती करता, पण तांकां सर्वेस्पराक त्या शहरान एकही नीतिवंत मनीस मेळोना. त्या देखून सर्वेस्परान जे योजन केल्ले तांकां नाश करूंक ते तो करता. प्रेज गॉड. आता उत्पत्ती ग्रंथ 20 पळया. 20 अध्याय
17th on 18. उपरांत अब्रामान अभिमेलेका खातीर मागणें केलें आनी देवान ताका ताचे बायलेक आनी साकरणीक बरी केली, कित्याक अब्रामाचे बायलेक लागून ताणें अभिमेलेकाच्या घरच्या सर स्त्रियांचो गर्भ बंद केल्लो. प्रेज गॉड. आता हांगा अब्राम आनी सारा ती एका परक्या गांवांत येवन रावतात. गेरार म्हणल्या एक देशांत ती रावतात. त्या देशाचो राय अभिमेलेक जावन आसता. तो सारा पळोवंक सोबीत आसता, देखून अभिमेलेक ताका तो राय तिका आपल्या घरांत आपयता आनी आपली पतीण करूंक तो आशेता. कदाळा त्याच रातीक सपनांत ताका अभिमेलेकाक सर्वेस्पर म्हणटा, तू ह्याच रातीक मरतले, कित्याक खंयच्या स्त्रियेक तुवें आपणावंक चिंतले ती ऑलरेडी लग्न जाल्ली आसा, तिचें लग्न जाल्लें आसा. मागीर अब्रामाक तो आपयता आनी विचारता. मागीर अब्राम कबूल करता की आपूण वय ती म्हजी भयण न्ही, म्हजी बायल जावन आसा. अब्रामान ताका फटी मारिल्ली आपणाची भयण म्हणून. पण मागीर तो कबूल करता अभिमेलेका कडेन की वय म्हजी भयण न्ही, म्हजी बायल जावन आसा. आनी देव म्हणटा अब्रामान ताच्या खातीर मागल्यार तांच्या घराण्यांत जे वांसपण आयिल्ले तांच्या घराण्यांत अभिमेलेकाच्या, त्याची स्त्री वांस जाली आनी तिच्यो चाकरण्योय वांस जाल्यो. तांचो गर्भ सर्वेस्वरान बंद केलो. अब्रामान मागल्या उपरांत तांचो गर्भ उक्तो जालो. प्रेज गॉड. आता पळया हांगा सारा ही वांस जाल्ली वय की न्ही, आनी ह्याच चॅप्टरा उपरांत उत्पत्ती 20, उत्पत्ती 21 चॅप्टरान पळयल्यार सारा गर्भेस्त जाता आनी ती इसाकाक जल्म दिता. आता ज्या एरियांत आमी स्ट्रगल करता त्याच एरियान जर तर आमी आनेकल्या खातीर मागल्यार आमचेय बनपास तुटतात आनी आमकांय त्याच एरियान हिलींग मेळटा. आता हांगा अब्रामान अभिमेलेकाच्या घराण्या खातीर मागले. देवान ताका ताच्या बायलेक आनी साकरणेक बरी केली. थंयसर ती वान जाल्ली, तांचो गर्भ सर्वेस्वरान बंद केलो. पूण जे दाडा अब्राम तांच्या खातीर मागणें करता तांचो गर्भ उक्तो जाता. आनी त्याच रितीन साराय मागीर गर्भेस्त जाता. ती वांज आसली, तांचे ते मस्तू साबार वर्सां तांकां भुरगीं नातली, आमकां कळीत आसा. आनी मागीर इसाकाचो जल्म जाता. ज्या एरियांत आमी इंटरसेशन करता, आमी त्या एरियांत अगर स्ट्रगल करता जाल्यार आनी तल्याच परिस्थितीन आसल्या दुसऱ्यां खातीर आमी विनवण्यो करता जाल्यार सर्वेस्पर आमकां त्या एरियान बरी करता, गूण करता. प्रेज गॉड. आता आमी निर्गमन अध्याय 17 वळ 8 जावन 13 पळया. रेपिदेमांत अमालेक आयलो आनी तो इस्रायलितांकडे लढायक देवलो. मोइजेन जोसवाक म्हळें, आमचे खातीर थोड्या मनशांक विंचून काड आनी अमालेकाकडे लढाय करूंक भायर सर. फाल्यां देवाची बेतकाठी हातान धरून हांव दोंगराच्या शिखराचेर रावतलो. जोसवान मोइजेक सांगले प्रमाणे केलें आनी तो अमालेकाकडे झुजलो. मोइजे, आरोन आनी हूर दोंगराच्या शिखराक गेले. मोइजे आपले हात उबारून आसतना इस्रायल परजा जिखताली. हात सकला घालतना अमालेक जिखतालो. पूण मोइजेक हात व्हडले देखून तांणी एक फातर हाडून ताच्या पोंदा दवरलो आनी तो ताचेर बसलो. आरोनान आनी हुरान ताचे हात उबारून धरले, एके कुशीन एकल्यान आनी एके कुशीन आनी एकल्यान
असे ताचे हात दिसभर बुडासर थीर रावले. 13 जोसवानं अमालेकाचेर आणि ताच्या लोकांचेर जैत पेलें. सर्वेस्परान मैजे म्हळें. प्रेज गॉड. रेफिदेमांत आमेलीक आयलो आणि तो इस्रायलिताकडे लढायक देवलो. रंगा मोइजेन जोशुआक म्हळे, आमचे खातीर थोड्या मनशांक वेंचून काड आणि आमेलिकाकडे लढाई करूंक भायर सर. फाल्यां देवाचे बेतकाठी हातान धरून हांव दोंगराच्या शिखराचेर रावतलो. आता हांगा मोइजे त्या इस्रायली लोकांक तांचे मुखेलपण करनासलो. तो लिडर जावन आसलो, तांचो मुखेली जावन आसलो आणि तो आता प्राय जावन आयिल्ली ताका. आणि ताणें बऱ्या भशेन देवाचे उतर आयकून आणि देवाचे सगळे सूचना, सगळे आदेश, सगळे आज्ञा लोकांक सांगून त्या प्रमाणे ताणें तांकां चलयले. पण इस्रायली लोक मस्तू हट्टी आसलो आणि तांणी मस्तू पातक करतेली आणि मूर्ती पुजा आणि हर एक कितें करतेली. पण मोइजे तांचे खातीर हर एक पाटी इंटरसेशन करतलो. हांगाय ताणें काले केले. आमी वयर पळया एकचूर 10. जोशुआन मोइजेन सांगिल्ले प्रमाणे केले आणि तो आमेलिकाकडे झुजलो. मोइजे, आरोन आणि हूर दोंगराच्या शिखराक गेले. मोइजे आपले हात उबारून असताना इस्रायल प्रजा जिखतली. हात सकला घालताना आमेलीक जिखतलो. आता मोइजे हात उबारून इस्रायल प्रजे खातीर तो विनंती करनासलो, इंटरसेशन करनासलो. आणि ज्या दाळा मोइजेचे हात वयर उबारून धरिल्ले त्या दाळा इस्रायल प्रजा जिखतली आणि हात सकला घाल्ले क्षणा आमालीक जिखतलो. मोइजेक पुरो जातलो, हात वळले ताचे. देखून ताणी एक फातर हाडून ताचे पोंदा दवरलो आणि ताका ताचेर बसयलो आणि आरोन आणि हूर उजव्या आणि दाव्या कुशीन ताणी उबे रावन ताचे हात उबारून धरले. तशे इस्रायल घरांक आमेलिकांचेर ताणी जैत व्हेले आणि ते जिखले त्या झुजान. आता हांगा पळया मोइजेन काले केले. मोइजे आता इल्ले प्रायवन जावन आयलो. ताणें एकल्यानच ते लिडरशिप काणयले, पण ताचे सपोर्टर्स आसले जोशुआ आणि आरोन आणि हूर. मोइजे देवा लागीं एक रिलेशनशिपान आसलो. आमी वडोल अब्राहमा विशयान आयकले. अब्राहमे देवाकडे एक रिलेशनशिपान आसलो. देखून ताणी ज्या दाळा देवाकडे आपल्या लोकां पासत मागले त्या दाळा देवान तांचे मागणे आयकले. तर एक इंटरसेसराक मोस्ट इम्पॉर्टंट संगत जावन आसा देवाकडे एक रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉंग रिलेशनशिप आसा जाय म्हणून. हर एकल्याकडे एक स्ट्रॉंग रिलेशनशिप आसा. आणि अब्राम अभिमेलेकाक लागून तो मागणे करता. अभिमेलेक एक अनबवडती जावन आसलो. वैगी देवाचे उतर आमकां काल सांगता, देवाची खुशी काल जावन आसा हर एक मनशांनी बाचाव जायचे म्हणून. देखून आमकांय आमी इंटरसेसर जावन आसात, प्रेयर वॉरियर्स जावन आसात. हर एका मनशाच्या बाचावे खातीर आमी मागणे करूंक जाय, विनंती करूंक जाय. हांगा मोइजे ज्या दाळा इस्रायल लोकां खातीर मागणे करतलो ताचे हात ताणें वयर दवरले दाळा इस्रायल प्रजा जिखतली. हात सकला गेल्ले क्षणा आमेलेक जिखतलो. देखून ताणी आरोन आणि हुरान ताका सपोर्ट केले त्या इंटरसेशन मिनिस्ट्री. ताणी काले केले एक फातर आनी पोंदा दवरलो, ताका ताचेर बसयलो मोइजेक आणि मागीर ताचे दोन्ही हात ताणी उबारून धरले. तशे इस्रायलाक आमेलिका वयर जीख मेळ्ळी. प्रेज गॉड. हालेलुया. आणि जोशुआ बोळान आणि मोइजेक विधेय जावन तो मोइजेन ताका आदेश दिलो, तू वचून झूज म्हणून त्या आमेलिकाकडे. आणि तो मोइजेक विधेय जावन तो आमेलिकाकडे झुजलो. आणि जोशुआन आणि आमेलिकाचेर आणि ताच्या लोकांचेर जैत व्हेले.
तशें जोशवाची बुदवंत ताचे धैर्य आनी ताचे विधेयपणा वरवीं तांकां जीख मेळ्ळे आनी मोइजेक आरोन आनी हूर तांचे सपोर्ट आसले आनी देवाची बेतकाटी ताज्या सांगाता आसली. ती काल सिंबलायज करता देवाची बेतकाटी, देवाचे प्रेझन्स आनी ताचे पावर हांगा आमकां दाखोवन दिता. म्हळ्यार देवाचे हजरपण आनी ताची सामर्थी इस्रायली लोकां सांगाता आसली. मोइजे कडेन ती बेतकाटी आसली. देवाचे हजरपण आनी ताचे सामर्थी इस्रायली लोकां सांगाता आसली. त्या वरवीं तांकां जैत व्हरूंक जालें मोइजेच्या विनवण्या वरवीं. प्रेज गॉड. हालेलुया. आता आमी पळया साम 106 वर्स 19 to 23. verse 19 to 23. होरेबा लागीं तांणी एक वासरू केलें आनी कढयलेल्या धातूची मूर्ती मुखार ती सरपडली. आपल्या देवाचे महिमे बदला तण खातेल्या बैलाक तांणी विंचलो. इजिप्तांत वर्ती कृत्यां केल्ल्या आपल्या तारका देवाक ती विसरली. हामाच्या देशांत विस्मितां केल्ल्या आनी तांबड्या दर्यांत भिरांकूळ कृत्यां केल्ल्या देवाक ती विसरली. देखून तांचो संहार करूंक तो येवजीत आसलो, पूण ताणें आपल्या क्रोधान तांचो नाश करिना जावंक ताणें विंचून काडलेलो मोइजे मदें पडलो. 19 sister. 19. होरेबा लागीं तांणी एक वासरू केलें आनी कढयल्या धातूचे मूर्ती मुखार ती सरपडली. एक भांगाराचे वासरू तांणी केलें. आमकां कळीत आसा इस्रायली लोकांक. मोइजे पर्वतार गेल्लो देवा कडेन सलाह विचारूंक, तांची सूचना काडूंक. सदाळा ताका येताना गळाय जाली आनी लोक आरोना कडेन झगडे करूंक लागलो, आमकां एक देव कंदी, देव कंदी. आरोनान सगळे तांच्या भांगारान तांकां हाडूंक सांगलें आनी ताचे एक वासरू केलें आनी ह्या भांगाराच्या वासरा मुखार ते सरपडूंक लागले. आपल्या देवाचे महिमेच्या बदला तांणी खातल्या तण खातेल्या बैलाक तांणी विंचलो. तर तांणी देवाची महिमा एक मनजाती कडेन तांणी एक्सचेंज केली म्हण हांगा दाखयता. तितले तांणी देवाक हलके केले मनशांनी, त्या इस्रायली लोकांनी. तदाळा मोइजे तांच्या खातीर तो देवा लागीं विनंती करता. इजिप्तान वर्ती कृत्यां केल्ल्या आपल्या तारका देवाक ती विसरली. म्हळ्यार मनीस कसो वेगी विसरता देवाक. देवान आमच्याय जिवितान जायती कृत्यां केला, जायते बरेपण केला, पण आमी विसरता. तशेंच ही इस्रायली घरांय विसरली. तांकां तो देव नाका आतां, वो अनेक देव जाय. आनी तांणी आपणाचोच देव तयार केलो, एक भांगाराची मूर्ती, एक वासरू तयार केलें आनी ताका सरपडून ती आराधन करूंक लागली. हामाच्या देशांत विस्मिता केल्ल्या आनी तांबड्या दर्यान भिरांकूळ कृत्यां केल्ल्या देवाक ती विसरली. आतां तांच्या जिवितान देवान तांकां इजिप्तांतून भायर हाडले आनी ती आतां अरण्यांत आसली आनी देवान विस्मिता केली तांच्या मदें. हर एक ती विसरली. तांबड्या दर्यांतल्यान भिरांकूळ कृत्यां करून देवान तांकां भायर हाडली, पूण तरी ती हर एकी विसरून गेली. 23. देखून तांचो संहार करूंक तो येवजून आसलो, पूण ताणें आपल्या क्रोधान तांचो नाश करिना जावंक ताणें विंचून काडलेलो मोइजे मदें पडलो. आतां ह्या लोकां मदें आनी देवा मुखार मोइजे मदें पडलो. तो एक इंटरसेसर जालो, एक माध्यस्थ जालो. आकर्षक देशाचो तांणी तिरस्कार केलो.
ताच्या बासवण्यांचेर तांणी विश्वास दवरलो ना. आता मोइजे हांगा इंटरसेशन करता त्या लोकां खातीर. इंटरसेशन करतेल्यांक फर्स्ट एक क्वालिटी आसा जे तांचे ते मोग आसा जे तांचे ते आनेकलाचो हुस्को आसा जे आनी तो इंटरसेसर आसा तो आपणा खातीर मागना, तो आनेकला खातीर मागता. हांगा आमी पळयले मोइजे त्या लोकां खातीर मागता. अब्रामी अबिमेलेकाच्या घराण्या खातीर मागता आनी अब्राम सोदोम आनी गोमोरा नाश जावं नजो म्हण मागता. पण ते लोकांचो अपराध इतलो वाडलो की देवाचो क्रोध तितलो चडलो आनी तांणी ताजो नाश केलो. प्रेज गॉड. आता आमी पळयात जॉब 42 verse 7 to 8 आणि 10. Job 42, chapter 42, verses 7 to 8. सुरेशपरान जोबाक ही उतरां सांगल्या उपरांत सुरेशपरान तेमानाच्या एलिफजाक म्हळें, म्हाका तुजो आनी तुज्या दोगां इश्टांचो राग आयला, कित्याक म्हजो सेवक जोब म्हजे विशीं सारकें आसा तें उलयलो ते परी तुमी उलोवंक नात. Praise God. 8. देखून आतां 7 पाडे आनी 7 बकरे घेया आनी म्हज्या सेवका जोबाशी वचून तुमचे पासत आनी एक होम बली भेटया आनी म्हजो सेवक जोब तुमचे पासत प्रार्थना करूं. ताचे प्रार्थना हांव आयकतलो आनी हांव तुमकां कठीण शिक्षा दिवचो ना, कित्याक म्हजो सेवक जोब म्हजे विशीं सारकें आसा तें उलयलो ते परी तुमी उलोवंक नात. सर्वेस्परान जोबाक ही उतरां सांगल्या उपरांत सर्वेस्परान तेमानाच्या एलिफाजाक म्हळें, म्हाका तुजो आनी तुज्या दोगां इश्टांचो राग आयला, कित्याक म्हजो सेवक जोब म्हजे विशीं सारकें आसा तें उलयलो ते परी तुमी उलोवंक ना. आता जोब एक प्रामाणीक व्यक्ती जावन आसलो देवा मुखार. अब्राहम मोइजे तेय एक प्रामाणीक व्यक्ती जावन आसले. अब्राहमाक ताचे भावार्थच ताका नितीवंतपण म्हण देवान लेखले आनी मोइजे इतलो खालतो आसलो की मोइजे एकच व्यक्ती आसलो देव ताचे कडेन मुखामुखी उलयतलो. हांगा तशेंच जोब ही एक प्रामाणीक व्यक्ती जावन आसलो. तो सर्वेस्पराक मानवलो जावन आसलो. ताचे वयर जायते कश्ट आयले आमकां कळीत आसा. हे जोबाचे विशयन तुमकां सर्वांकी कळीत आसा म्हण चिंता. आनी ते दळा कितलेय कश्ट आयल्यारय तो देवाक पुरपुरो ना, तो देवाक दुरसोना, पण ताणें सारकें आसा. आतां हांगा बरयलां, इश्टांचो राग आयला, कित्याक म्हजो सेवक जोब म्हजे विशीं सारकें आसा तें उलयलो ते परी तुमी उलोवंक ना. जोब उतरांनी तो चुकोना, देवा विशीं जे सारकें आसा तें उलयलो, पूण ताजे इश्ट इल्ले रॉंग उलयले, म्हळ्यार ते चुकीचे उलयले. ते सर्वेस्पराक मानवना, सर्वेस्पराक तांचो राग आयलो. 8. देखून आता 7 पाडे आनी 7 बकरे घेया आनी म्हज्या सेवका जोबाशी वचून तुमचे पासून एक होम बली भेटया. देव तांकां होम बली भेटोवंक सांगता आनी म्हजो सेवक जोब तुमचे पासून प्रार्थना करूं. आता जोब ताचे फ्रेंड्स आनी देवा मध्ये एक इंटरसेसराचें काम करता. ताचे प्रार्थना हांव आयकतलो आनी हांव तुमकां कठीण शिक्षा दिवचो ना, कित्याक म्हजो सेवक जोब म्हजे विशीं सारकें आसा तें उलयलो आनी ते परी तुमी उलोवंक नात. म्हळ्यार जोब देवा मुखार नितीवंत आसलो, प्रामाणीक आसलो. तो उतरान तो चुकोना. जे कितें सर्वस्परा मुखार एक खालतेपणान तो जियेलो. देखून ताका जे कितें आसले ताणें होगडायले ताका परत मेळ्ळे आनी देव म्हणटा ताणें प्रार्थना केला हांव आयकतलो आनी तुमकां कठीण शिक्षा दिवचो ना. देखून ताणें आपल्या इश्टां खातीर प्रार्थना केले, विनंती केली, इंटरसेशन केले
तदळा देवान तांकां बक्षिले आनी तांकां शिक्षा लावंक ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमी आयझाया 53 वर्स 12 पळया. देखून वरत्या मनशामध्ये हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारामध्ये तो लूट वांटतलो, कित्याक ताणें आपणाकच मरणाच्या अधीन केलो आनी अपराध्यां मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांचा पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्यां पासत ताणें विनंती केली. प्रेज गॉड. हांगा आयझाया प्रवादी जेजू विशयन ताणें प्रवाद केला. देखून वरत्या मनशामध्ये हांव ताका ताचो भाग दितलो. हांगा जेजू विशयन सांगला. आनी पदवेदारामध्ये तो लूट वांटतलो, कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो. आमच्या पातकांचो भारय ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्या पासत ताणें विनंती केली. आमच्या पासत जेजू पहिले तावन विनंती करता म्हण हांगा प्रवाद केला. जेजू आतां आमचो मध्यस्थ जावन आसा. तो आमचे खातीर दीस रात सर्गार बापाच्या उजव्या हाताक बसून विनंती करता. आनी आतां ताणें आमकां पवित्र आत्मो दिला. पवित्र आत्मा आमच्या तर्फेन देवा बापा लागीं विनंती करता. प्रेज गॉड. आमी 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 5 पळया. 1 Timothy 2 अध्याय 1 ते 5 वळ. तर पहिले सुवातेर समेस्त मनशां पासत देवाक आमी मागणी, प्रार्थना, विनंत्यो आनी उपकार स्तुती भेटय जाय म्हणून हांव वत्ताय करून सांगता. तशेंच आमी शांती भरीत आनी सरितीनी धार्मीक आनी मर्यादेचें जीवन सारिसें रायां पासत आनी अधिकाऱ्यांच्या हुद्द्यार असलेल्या हेरां समेस्तां पासत मागी जाय. तसले मागणे आमकां सहज जाल्ले आनी देवा आमच्या सगोणदाराक तें मानवता, कित्याक समेस्त मनशांनी तारण जोडी जाय आनी स्वताची वळख घे जाय म्हणून ताची अपेक्षा. देव एकलोच देवा आनी मनशां मदें मनशां मदलो मध्यस्थी एकलोच, तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. प्रेज गॉड. तर पहिले सुवातेर समेस्त मनशां देवाक आमी मागणी, प्रार्थना, विनंत्यो आनी उपकार स्तुती भेटय जाय म्हणून हांव वत्ताय कारण सांगता. आतां हांगा कोण साम पावल सांगता, तिमोथीक सांगता. तर पहिल्या सुवातेर समेस्त मनशां पासत देवाक आमी मागणी, प्रार्थना, विनंत्यो आनी उपकार स्तुती भेटय जाय म्हण हांव वत्ताय कारण सांगता. म्हळ्यार हांव फोर्सफुली सांगता, वत्ताय कारण सांगता. म्हळ्यार हे गरजेचे, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. फर्स्ट ऑफ ऑल आमी सगळ्यां खातीर, सगळ्या मनशां खातीर आमी देवाक मागणी, प्रार्थना, विनंत्यो आनी उपकार स्तुती भेटय जाय. तर हांगा आमच्या पवित्र सभे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या समुदाया खातीर, आमच्या देशा खातीर, राष्ट्रा खातीर, आमच्या मिनिस्ट्री खातीर आनी आमच्या सगळ्या संवसारा खातीर आमकां मागे एज अ इंटरसेसर्स. आनी जायते बदलावण आमकां आमच्या मागण्याद्वारे हाडये. पण एक इंटरसेशन करतेला ताचे ते पातक आसूं नजो. म्हळ्यार ताणें कन्फेस करून येतले पातक ताचे ते आसूं नजो. ताणें हर एक ताचे ते पातक आसले तर ताणें वळख जाय, बोगसणे मागी जाय, रिपेंटन्स, पश्चाताप करूंक जाय.
ताच्या उपरांत ताणें मागणें केलें तें देवाक मानवता. तशेंच आमी शांतीभरीत आनी सर्व रितींनी धार्मीक आनी मर्यादेचे जीवन सारीशे रायां पासत आनी अधिकाराच्या हुद्द्यार असलेल्या हेरां समेस्ता पासत मागे जाय. तर आमचे रिलिजियस लिडर्स, स्पिरिच्युअल लिडर्स, आमचे देशाचे राजकीय लिडर्स हर एकल्यां पासत आमी मागूंक जाता ह्या विनवण्याच्या मागण्या वरवीं. आनी हर एका मिनिस्ट्रीन ताची इंटरसेशन मिनिस्ट्री स्ट्रॉंग असल्यार ती मिनिस्ट्री खंय तावन खंय पावोंक शकता. थंय अद्भुतां आनी विस्मितां जातात. प्रेज गॉड. हालेलुया. आता आमी हिब्रूज 7:25 पळया. Hebrews 7 verse 25. तशें आसतना आपणा मारिपात देवाक लागीं सरतेल्या सर्व काळी तारण दिवंक तो शकता, कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो सासणाक जी येता. Praise God. तशें आसतना आपणा मारिफात देवाक लागीं सरतेल्या सर्व काळी तारण दिवंक तो शकता, कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो सासणाक जी येता. कोण सासणाक जी येता? जेजू ख्रिस्त. आता आमी वाचले तोच जेजू ख्रिस्त मनीस जालो आनी आमचे पासत तो मध्यस्थ करता देवा बापा लागीं. तो देवाच्या उजव्याक बसला आनी तो आमच्या खातीर दीस रात तो आतां विनवण्यो करता. जेजू ताच्या जिवितांत म्हळ्यार तो जिवंत आसतनाय तो विनंती करनासलो. आपोस्तलांक विंशच्या पयलीं ताणें विनंती केल्ली. प्रेज गॉड. दिसाक पब्लीक मिनिस्ट्री करतलो आनी रातीक तो मागणें करूंक एक सुवातेक वतलो. आनी कडेन आमी पळयलें जेजू एका घरान शिकवण दिवन आसतना त्या घरान जायतो लोक आसलो. एका आरी घराक ताचे इश्ट पाक्या वयल्यान जेजू आसलो त्या सुवातेर ताका सकला देंवयतात. तांचो बावार्थ पळोवन जेजू त्या आरी घराक गूण करता. प्रेज गॉड. आमी पळयलें ते आरी घर सॉरी Acts chapter 12 verse 6. Please. हेरोदेन पेद्रूक लोकां वजीर हाडचो आसलो. त्या दिसाच्या आदले राती पेद्रू दोग फाऱ्यागारांमध्ये न्हिदोन आसलो. दोन सांकळींनी ताका बांदून घाल्लो आनी बंदेच्या दरवट्या सरशी फारे राखण करनासले. अशें आसता एकाच ताणें ताचे बगलेक सरेस्पराचो एक दूत उबो रावलो आनी तो आसलोलो त्या कुडाक उजवाड फांकलो. त्या दुतान पेद्रूच्या कुसळाक तापडलें आनी ताका जागोवन म्हळें, उठ, बेगीन उठ. तितल्यार ताच्या हाताच्यो सांकळी निकळोवन पडल्यो. 11 सिस्टर 11 घाल. तितल्या भितर पेद्रू सायराणार आयलो. ताणें म्हळें, आतां हांव खंडीत जाणा. देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी म्हाका हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदो लोकान म्हाका करी जाय म्हण येवजिल्ल्या त्या सर्वांतलो ताणें म्हाका सोडयलो. 12. आपूण खंय आसा म्हण ताका समजतेच तो मरयेगेर
म्हणजे मार्क म्हणून चढीत नाव असलेल्या जोआंचे आवय गेलो. तिच्या घरा जायते जण सांगाता मेळोन मागणें करीत असले. जालें 6 घाली सिस्टर. हांगा पेद्रू एक पेटी हेरोदेन ताका पेद्रूक लोका वजीर हाडलो आनी असलो. त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोग कारागारामध्ये न्हिदोन असलो. 2 सांकळींनी ताका बांदून घाल्लो आनी बंदेच्या दारवट्यासरशी पारे राखण करून आसले. आता पेद्रू हांगा हेरोद ताका बंदेसळान घालता. त्या वेळा तो ते अद्भुत रितीन ताच्या खातीर पवित्र सभा सुरविल्ली पवित्र सभा तो लोक ताच्या खातीर दीस आनी रात मागणें करता, विनवण्यो करता. ती ताच्या खातीर इंटरसेशन करता. त्या वेळा अद्भुत रितीन एकाच ताणे ताचे बगलेक सर्वेस्पराचो एक दूत उबो रावलो आनी तो आसलेलो त्या कुडान उजवाड फांकलो. त्या दुतान पेद्रूच्या कुसळाक थापडले आनी ताका जागोन म्हळें, उठ, बेगी उठ. तितल्यान ताच्या हाताच्यो सांकळ्यो निकळोन पडल्यो. आता देव ताका एक दुताद्वारी थंयतन बंदेसळांतून सोडोन हाडता. प्रेज गॉड. आता ताच्या खातीर सुरविल्ली पवित्र सभा ती थंय भायर आहली पुरा जाणां. ताचे खातीर रात आनी दीस मागणें करनाली. ती देवा मदें आनी पेद्रू मदें ती इंटरसेशन करनाली. ती एक इंटरसेसर जावन आसली. आनी त्या वेळा पेद्रू ज्या वेळा आपल्या सेन्सिसाक आयलो, सैराणाक आयलो म्हणटा, त्या वेळा ताका खंडीत तो म्हणालो, आतां हांव खंडीत जाना. देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी म्हाका हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेव लोकांक म्हाका करी जाय म्हण येवजिल्ल्या त्या सर्वांतलो ताणें म्हाका सोडयलो. आता अद्भुत रितीन देवान ताका भायर काडलो आनी ताका त्या बंदपासतावन सोडयलो आनी त्या दारवाट्यांतल्यान ताका गेटीच्या भायर हाडलो. ते आमी जाणो. तर ताचे लागून लोक थंय सुरविल्ली पवित्र सभा थंय इंटरसेशन करनासली. आता लूक 22 verse 31 to 32 पळा. वय 31 to 32. शिमाव पळय, हांव चाळणीर घालून शिमाव पळय, घोव चाळणीर घालून चाळिल्ले बरी. तुमकां सकडा चाळूंक सैतानान अधिकार मागून घेतला. पूण तुजो बावार्थ दंडळना जावंक हांवें तुजे पासत मागणें केलां आनी तूं फाटीं परतल्या उपरांत तुज्या भावांक थीर कर. 31. शिमाव पळय, घोव चाळणेर घालून चाळिल्ले बरी. तुमकां सकडांक चाळूंक सैतानान अधिकार मागून घेतला. आता जेजूस तांकां सांगता, शिमाव पेद्रू, पळय, घोव चाळिल्ले बरी. तुमकां सकडांकी चाळूंक सैतानान म्हजे कडेन अधिकार मागून घेतला. पूण तुजो भावार्थ दंडळना जावं म्हण हांवें तुजे पासून मागणें केलां. तो दंडळना जावं म्हणून न्हय, ताचो भावार्थ दंडळना जावं म्हणून जेजून तांचे खातीर पयलेंच मागणें केलें. तर जेजू ताच्या जिवितान इंटरसेशन करनासलो. ताच्या शिसां पासत तो मागून आसलो. हर एका लोकां पासत तो मागून आसलो. इवन कुर्साक वयच्या पयले तो गेत्सेमनी म्हळ्यान वचून ताणें मागणें केलें. आमकां कळीत आसा. आनी तूं फाटीं परतल्या उपरांत तुज्या भावांक थीर कर. म्हळ्यार तुय भावार्थान थीर जा. हांवें तुज्या भावार्था पासत तुज्या मागणें केला, भावार्थ दंडळना जावं म्हणून. तर अशें सिट्युएशन तूं फेस करतना त्या सिट्युएशनार जैत व्हरूंक हांवें तुका तुजे खातीर मागणें केलां. त्या वेळा तुजो भावार्थ थीर उराजे म्हणून हांवें तुजे खातीर मागणें केलां.
म्हण जेजू पेद्रूक कळीत करता. आणि तशेंच अंगातावन गेल्या उपरांत तू तुझ्या भावांक की तांच्या भावार्थान तीर कर म्हणून तो ताका सांगता. जेजू सांगता. प्रेज गॉड. हालेलुया. एफिशियन्स 6:18 पडल्या आम्ही. तुम्ही सदांच मागण्या करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा. चर संदर्भाने पवित्र आत्म्याचे प्रेरण मागूंक सदांच चलया. दीस आनी रात म्हणले बरी तिरासणेन मागा. देवाच्या लोकांपासून सदांच प्रार्थिया. हांगा आमकां साम पावलस सांगता एफएस घरा, तुम्ही सदांच मागणे करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा. आता इंटरसेशन करचे म्हळ्यार आमी देवाची कुमोक मागची. जावंक पुरो ते आमचे खातीर, जावंक पुरो दुसऱ्यांक खातीर, जावंक पुरो एक समुदाय खातीर, आमच्या पवित्र सभे खातीर, आमच्या मिनिस्ट्री खातीर, खंयच्याय गरजां खातीर आमी मागता. सर्व संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरण मागूंक साधन चलय. पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागूंक आसा म्हण हांगा सांगता. दीस आनी रात म्हणले बरी तिरासाण्यान मागा. म्हळ्यार आमी कळमीत नासतना मागूंक आसा. पर्सिस्टंट प्रेयर, कंटिन्युअस निरंतर प्रेयर आमी करूंक आसा. तिरासाण म्हळ्यार आमी कश्ट येताना डंडळूंक ना. आमी तरीकी मागणे आमचे चालूच दवरूंक आसा, कंटिन्यू करूंक आसा. आमकां ते प्रतिफळ मेळोंक इल्लो लेट जाला, गळाय जाली, वेळ जालो जाल्यार आमी राखोन रावूंक आसा आनी मागण्यान तीर रावूंक आसा. कित्याक जेजूनच आमकां म्हळा ह्या संवसारान तुमकां खंत बेजाराय कश्ट आसतलेच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेला. देवाच्या लोकां पासून सदांच प्रार्थिया. देवाच्या लोकां पासून आमकां सदांय प्रार्थना करूंक हांगा शिकयता. सांग पेद्रू, सांग पाऊल, सॉरी. रोमाकारांक बरयलें पत्र 8वो अध्याय वर्ड 26. तशेंच आमचे अस्कतकेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उचारूंक जायना. तें आत्मोच आमचे खातीर आपल्या हासकार सुस्कारांनी विनंती करता. And 27. आनी आमच्या अंतस्करणाचे गूट जाणा आसा तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा. कित्याक आत्मो देवाचे खुशेक सरी जावन देवाच्या खाशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. Praise God. 26. तशेंच आमचे अस्कत गायन आमकां आत्म्याचो आदार आसा. आमी अस्कत गायन आसतना म्हळ्यार आमी मागण्यांत आमकां कशें मागणें करचें म्हण आमकां कळीत ना, त्या वेळार आमकां पवित्र आत्मो एक मजतदार, एक सहायक म्हण जेजून दिला. जेजून हो संवसार सोडून वेतना म्हळ्यार हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वेचो ना, पण हांव तुमकां एक मजतगार पाठयतलो. तो सदांच तुमच्या सांगाता आसतलो. आनी तोच पवित्र आत्मो आतां आमचे भितर जियेता. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उचारूंक जायना. ते आत्मोच आमचे खातीर आपल्या आस्कर सुस्कारांनी विनंती करता. आतां हे रोरिंग मागणे आमी करता ते तशेंच जावन आसा. आमकां कशें मागचें, काले मागचें म्हण कळीत ना, त्या वेळार पवित्र आत्मोस आमकां आदार दिता आनी आमकां उचारूंक जायना ते आत्मोस आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी आमचे पासून विनंती करता. 27. आनी आमच्या अंतस्करणाचे गूट जाणा आसा तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हण जाणा. कित्याक आत्मो देवाचे खुशेक सरी जावन देवाच्या काशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. आमच्या खातीर आमचो आत्मोच देवा बापा लागीं विनंती करता. आतां आमकां पवित्र आत्म्याचो आदार आसा. पयले जेजू आमचे खातीर इंटरसेशन करतलो. जेजू क्रिस्त सर्वश्रेष्ठ मध्यस्थ जावन आसा. एक पवित्र देवा आनी आमापातकी मनशां मध्ये उबे रावलो आनी आमचे पासून देवा लागीं
कुर्सातावनी ताणें विनंती केली. ताणें म्हळ्यार बापा तांकां बक्षी, हे नेणान ते कितें करता. सगळीं आमी आमच्या पातका वरवीं देवातावन पयस गेल्या, पण आतां क्रिस्त जेजूच्या पाप खतनांतल्या विधेयपणा वरवीं ताणें आमकां देवा कडेन राजी केला, फाटीं हाडल्यान, आनी आतां आमी देवाच्या कुटुंबाचो सांदो जाला. प्रेज गॉड. जर तर आमी क्रिस्ताच्या विनंती वरवीं बाचावी जोडल्या, तर आतां हेरांकी कोण पुरा चुकोवन गेला तांकां बाचावेच्या वाट्यार हाडचे जबाबदारी आमकां हर एकल्या बिलिवरांक आसा. जेजू क्रिस्ता बरेंच जायचे म्हण देवाची अपेक्षा आसा. कित्याक देवाचें उतरच म्हणटा, पीक तरी आसा यथेश्ट वावराडी थोडेच जावन आसात, देखून पिकावळाच्या धान्याकडे आमी मागूंक जाय, जायते वावराडी धाडूंक. जायते आत्मेतय संवसारान कश्टोवन आसात, तांकां आनीकी बाचावी मेळूना. आमकां आतां जेजू क्रिस्ताक वळखल्या वरवीं आमकां बाचावी मेळ्ळ्या, तर आतां आमचें काम कितें एज इंटरसेसर्स, आमी तांकां वचून ते सुवार्ता दिवंक आसा, ते आत्मे बाचाव करूंक आसा. पीक यथेश्ट आसा म्हळ्यार आत्मे यथेश्ट आसात, के बाचाव जावन येतले, ते आमी बाचाव करूंक प्रयत्न करूंक आसा. देवाची शुभ वार्ता दिवंक. प्रेज गॉड. आणि आमी सोल्स रिवायवल, रिन्युअल, उज्जीवन ह्या संवसारांत हाडूंक आमी जायते इंटरसेशन करूंक आसा. इंटरसेशना वरवीं आमी जायते बदलावण, जायते परिवर्तन केवळ आमच्या जिवितांत न्ही, आनेकल्याच्या जिवितांत, आमच्या समुदायान, समाजान, आमच्या शेजारा, आमच्या कामाकडे, आमच्या देशांत, सर्व राष्ट्रांत आणि सगळ्या संवसारात आमी परिवर्तन हाडूंक शकता. एक उज्जीवन आमी पळोवंक शकता, एक रिवायवल, एक रिन्युअल आमी हाडूंक शकता. आनी तशें सबार आत्मे देवाच्या राजा खातीर आमी जिखोवंक शकता. प्रेज गॉड. सिस्टर एंड करचे गी. अर्घ मागणे मुक्ता म्हणजे वय सिस्टर थँक्स गिविंग प्रेयर करूया, टाइम जालो. प्रेज अर्घान तुका मंगळा बापा, आयच्या वर्त्यान दिसा खातीर अर्घान तुका सुम्या जेजू, अर्घान तुका पवित्र आत्म्या, आयच्या दिसा आमकां साबार संगती या भयणी मुखांत्र उगडापे केल्ल्या खातीर, होय आमी एक मध्यस्थ जावन वावरीचे, विनवण्यो करीचे, आमच्या पवित्र सभे खातीर, आमच्या मिनिस्ट्री खातीर, मिनिस्ट्रीन वावरतल्या आमकां हर एकल्या खातीर, मिनिस्ट्रीन वावरतल्या हर एकल्या खातीर, चलोवन व्हरतल्या खातीर, हर एकल्या खातीर, समाजा खातीर, तशेंच अधिकाऱ्यां खातीर, हुद्द्यार आसल्या खातीर, आनी कोण देवाची जेजूची वळखूच ना, गुत्तू ना, बाचेवेन ना, असल्या सर्व्यां खातीर आमी विनवण्यो करूंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे. म्हणून ह्या भयणी मुखांत आमकां समजोवणी दिल्ल्या खातीर काळजांत हांव मार्गां दिता मंगळा जेजू. आनी हे मागणें हांव करता जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. प्रेज आमेन. आमेन. थँक्यू सिस्टर.